हाजे खातीर म्हाका दिसता की सरकारान इमिजिएटली तो कोण तो PI जो आहा चोडणकर ताका सस्पेंड करपाक जाय. दॅट इज नॉट द वे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इज ट्रिटेड ऑर दे हॅव टू क्रिएट अ ग्राउंड टू इवन बॉडीली लिफ्टिंग. तातूंत पुलीस मॅन्युअलान मनशाक एक निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधीक हात लावचे पयलीं ताका कितें वॉर्न केलां अशें ताणें ताका लेटर दिलो की बाबा तूं तुजो विकेट कर. दॅट इज अ प्रोसिजर हॅज नॉट बीन फॉलो. And I have come here to, in solidarity with a colleague who has been manhandled, indicating that there is a death of democracy today. This is the main issue. पूण जेन्ना PI म्हणटा तेन्ना ताका ऑर्डर आयल्याच आसतली न्हू कोणाक. ना ताजे बापायची ऑर्डर येवं. ऑर्डर आयली इज नॉट अ इशू. एक्शन कोण करता? मॅन्स रिया म्हणटा तो कन्सेप्ट आहा लॉन मॅन्स रिया. इट इज द एक्शन एंड द इंटेंशन. The action of lifting him and the intention of causing body harm. Both rest on the PI. So there has to be action. He has to be suspended immediately. पण अशें Suspended pending an inquiry. सीएमान इन्क्वायरी करता म्हटलं त्या PI नाही इन्क्वायरी सस्पेंड कर पयलो न्ही. सस्पेंड पयलो करपाक जाय ताणें ताका. आज एक रात पसून वचूंक जाय नासली. हे आज हांव सांगता ते लेट डिमांड. हे आमी खरें काल उलोवंक जाय. हांव काल आय वॉज आउट ऑफ स्टेशन. हांव कोंकणांत म्हणून हांव काल हांगा पावूंक शकलो. बट आय एम इन सॉलिडॅरिटी वीथ अ कलीग हू हॅज बीन मॅनहँडल्ड. अशें तर निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधीक करपाक लागले जाल्यार ते डायरेक्ट मॅसेज गोंयकारांक दिवंक सोदतात की ताका आमी हें करूंक शकता ते तुमचें मत खंय आहा. ही मॅसेज पावपाक जायना आनीक लोकशाय जिती आसा हें दाखोवंक जाय. ताचे खातीर हांव आयिल्लो. एक अशें प्रश्न जाताले की तुमी खंय तरी दिश्टी पडना कितें चल्लां काय ना हांव दिश्टी हांवें तुका सांगलें त्या भशेन हांव काल आफ्टर ते आमचे तपोभुमीचे प्रोग्राम आसा ताजे मागीर हांव कोंकणांत एक ओवरनायट गेलो. सो दॅट वॉज कूड नॉट कम. आय हॅव डिफरन्सीस विथ आरची बिकॉज वी हॅव यू नो अवर पास्ट बट दॅट डज नॉट कम इन द वे ऑफ दीस. तें सेपरेट हें सेपरेट. हांगा एक लोकप्रतिनिधीक असो हात जर घालो जाल्यार लोकशायेचें मरण जाता. हाजे पयलीं बाबूश मोन्सेराताक मारिल्लो काँग्रेसीच्या टायमार आनी बाबूश मोन्सेराताची सायड घेवपी एकलोच हांव आसलो. याद आसतलें. मारून ताका खोंटांनी भितर उडयल्लो. ताका तकलेक पसून बुराक लागलो विसाळ जालो. आनी ताजे बरोबर कोण आशिल्लो तेन्ना काँग्रेसीचो हांव जनरल सेक्रेटरी आसलो आनी काँग्रेसीचो सरकार आसलो आनी तो काँग्रेसीचो एज्युकेशन मिनिस्टर आसलो आनी हांवें ताका सपोर्ट केल्लो. दीस इज नॉट द वे वन शूड ट्रीट. हें सालाजारशाही गोंयांत परती येवंक जायना. कळ्ळें तुका न्ही. विवा पुर्तुगाल म्हळ्यार इतलो आवाज जालो जाल्यार ही सालाजारशाही मागीर ही लोकप्रतिनिधीक असो उखलून जर उडोवंक शकता. कितें मॅसेज की तुमकां तुमचें कोत आहा काय ताकाच एन्करेज करूंक शकता जाल्यार तुमचें आनी कोत आहा. तो फ्रिडम फायटराचो नातो तो. अनदर एस्पेक्ट. बट बेसिकली लोकप्रतिनिधीक आमी हें करूंक शकतात जाल्यार तुमचें पद खंय आहा. हे सरकार मॅसेज दिवंक सोदता. दीस इज एन ऑप्रेसिव्ह मॅसेज. दीस इज एंटी डेमोक्रेटीक आनी ताजे खातीर गोंयच्या लोकांनी उठूंक जाय. मुखेलमंत्र्यान ताजे होम डिपार्टमेंटाचो ऑफिसराक इमिजिएटली सस्पेंड करूंक जाय पेंडींग एन इन्क्वायरी. अशें जर MLAचे हात घालूंक लागले जाल्यार तेजेर कितें तरी लॉ आसपाक जाय चलना. सगळ्या लोकांनी उठूंक जाय. लॉ आनी खंय उरलो. ब्रेकडावन ऑफ लॉ. दीस इज अ कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन गोवा. आमदाराक जर आमदार एक लोकशाहीचे पद्दतीन प्रोटेस्ट करता जर तो चुकता जाल्यार ताका सांगप कशें आसता. पुलीस मॅन्युअलान मेथड आसा तें करूंक जाय. जावंक जाय. इश्यूज मे बी सेपरेट. कितें बाबा आमी हालीं पळयता की पुलीस डिपार्टमेंटाचें अशें खूब कितें जालां. फाटीं एक तसोच ट्रान्सफर जालो PI आमी पळयता. अशें कित्याक म्हणून जाल्लें अशें दिसता तुमकां. कारण आमी पुलीस कितेंय चलता न्ही. आज गोंयांत पुलीस आहा खंय. पुलीस म्हणटा ते तांकां पर्सनल प्रोटेक्शन. ते लुटतात. ते जॉबाक नोकऱ्यो विकतात आनी तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक तांकां चोरांक पुलीस आहा. पुलीस प्रोटेक्ट कोणाक करता. चोरांक प्रोटेक्ट करता. चोरयो जाता. कितल्यो चोरयो धरता पुलीस सांग म्हाका. कोण गोंयकार सेफ आहा. आज ते उलयतात बांगलादेशी आयल्या हे आयल्या ते आयल्या. व्हडलो देप्याले घर चोरता. कितले जाणां तो दुसरो कोण चोर दिल्लो म्हापशां चोरले. ताणें वास्को जालें खंय जालें. कोण पुलीस नाच. पुलीस म्हणटी वस्त ना.
गोंया आनी पुलीस कोण वयल्यान जी मॅसेज येता ती फॉलो करता ती फॉलो केल्यार तो पुलीस थंय उरता आनी ताका पोस्टींग मेळटा ही प्रथा जाल्ली आहा आनी ही इस्टॅब्लीश जाल्ली आहा आयज ते 39A अगेन्स्ट हांगासर जमले सो त्या बाबतींत तुमी कितें उलयता? पळय 39A हांवें पयलीं खुबदां स्टँड घेतिल्लो हांव कावन्सिलिंग मिनिस्टर जाय आशिल्लो 39A हे मॅटर आतां कोर्टान गेल्लें आनी 39A ऑलरेडी सिमिलर सेक्शन 17 गोवाचेर स्टे आहा सो म्हाका दिसता 39A वील बी डिसायडेड बाय द कोर्ट्स व्हेरी सून फर्स्ट सेकंड म्हजो सदांच स्टँड आहा की देर शूड बी अ रिजनल प्लॅन विदाउट अ रिजनल प्लॅन केस टू केस चेंजीस तूं म्हणटा तुवें तेन्ना CCP केल्ली हांवें म्हाका करची पडटाली कित्याक हॉरायझन पिरियड आशिल्लो 2017 4 वर्सां उरिल्ली 21 जावपाक सो दॅट हॉरायझन पिरियड ऑफ द रिजनल प्लॅन 2021 वॉज देअर फॉर 4 years so 4 years I couldn't be sitting doing nothing so therefore that was brought and in any case we had just done 32 cases those 32 cases have been rescinded so where is the issue so the need is to have a regional plan without a regional plan this type of case to case changes will keep happening piecemeal changes jenna jata त्यांना planned development जायना this is a held option in planning this is the thumb rule की piecemeal changes करप म्हणल्यार planned development करप ना आणि planned development जर गोंयांत विकास म्हणटा कितें मुख्यमंत्री म्हणटा विकसीत गोंय बी विकसीत जातलें जाल्यार तुवें प्लॅन डेव्हलपमेंट आसपाक जाय ताजे खातीर रिजनल प्लॅन करचोच पडटा मॅटर सबज्युडिस टेक्निकली सगळें खबर आसा सो जेन्ना आमी 39A म्हणटा जरी तो कोर्टान आसलो तरी कोर्टा भायर जर कॅबिनेट डिसिजन घेवन कितें ताचेर जावंक शकता ते कॅबिनेटाचेर हांव कॅबिनेटान ना पूण जाता कॅबिनेट कितें करताले तें म्हणल्यार जावंक जायना सेम कॅबिनेटान 39A हाडिल्ले सेम कॅबिनेटान कित्याक 39A हाडिल्ले ते कोणाक सांगूंक आमी जेन्ना एसेंब्लीन थंय बॉम्ब मारली की तुमी जी सेक्शनां हाडटात विच आर ओन्ली न्यू वायन इन ओल्ड बॉटल ओल्ड वायन ते तुमी करूंक सोदतात तेन्ना उत्तर तेका आशिल्लें 72 म्हळ्यार कितें सेम 39A म्हळ्यार कितें सेम IPPन चेंजीस जाता कितें सेम सबज्युडिस मॅटर आहा तेन्ना तेंच्यांनी करूंक जाता तें कन्वर्जन करूंक तुमी जाता कॅबिनेटान सबजुडिसान आसतना पळय ODP आरपोरा पार्रा ODP आसतना मॅटर हेड गॉट टू कोर्ट थंय ते एक कंडिशन घालतात की सब्जेक्ट हय सो दॅट इज अ प्रॅक्टीस फॉलोड बिकॉज ऑफ डायरेक्शन्स ऑफ द कोर्ट सो दे कॅन डू दॅट So if the cabinet want now to put in If the cabinet wants, but I don't know what the cabinet wants. I am not the right man to decide. I can only demand that the cabinet should make a regional plan. But I am not in the cabinet to say if the cabinet wants. How do you know that the cabinet wants? And if the cabinet wants, why is the cabinet not doing it? Why are they bringing people on the road? तो रिजनल प्लॅन तुमी ऑपोजिशन म्हणून डिमांड करतले आतां हांव सदांच करीत आहा मरे ओपोजिशन म्हणून करतले म्हणजे आमी उलयलेले आहा मरे हातून नविदाद कांय ना हातून हे कालचे दुयेंस चालू आहा नविदाद कितें आहा नविदाद कांय ना कलीग म्हणून विरेशाक कितें तुमचें सजेशन आसतलें आमी पळयता की ताणें हंगर स्ट्रायकाक बसला तो ताजो डिमांड स्वता तागेल्या जिवाक त्रास जाता हांगा तर तुमचो कलीग तो तुमचे म्हाका दिसता विदेशान कितले सेन्सिटीव हो सरकार आसा तें तकलेन भान दवरून आपले सावदीचे विचार करूंक जाय कित्याक आतां ताका मॅन हँडल केला इज अ रॉंग थिंग ही हॅज मेड अ दीस थींग फास्ट करतो फास्ट करपाकूय इम्प्लिकेशन्स आसा मनीस तो देंवन येतो आनी हे जे मनशांनी कायदो केले हे मनीस न्ही हे देंवचार हांकां मनीसपण आहा मनीसपण आसा अशें दिसता तुका आनी ते गांवांनी ते गोवा के शहर में हम आये म्हणटात पळय तशें करतात म्हणटा ते गांवाची शहरां करपाक लागले मागीर ओके हां गांवाची शहरां करूंक लागल्या तेन्ना सो माय पॉयंट इज व्हेरी क्लियर दॅट टेक्निकली स्पिकींग दीस मॅटर बींग सबज्युडिस ते कंडिशनल ते करतात तातूंत चूक ना कळ्ळें तुका चूक ना म्हणल्यार तांणी कंडिशन घालतात बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द केस म्हणून तुमी कन्विन्स करूंक सोदतले हेका MLA की तेणें हांगर स्ट्रायक कॉल ऑफ करचो म्हणून ना म्हाका आमच्या विदेशाक म्हजी तरी एडवायज आहा की हो सरकार इनसेन्सिटीव सरकार
हो पळयतलो तुजो प्रेशर कितलो मेरेन वता तो हां टेस्टींग करतले तुजे प्रेशराचेर ओ तुमकां तुमचे असले लोक जे मुखेलमंत्र्याक बी मातशे लागीं बी आसूंक शकता जेंका तुमचो संपर्क चड आहा तुमकां खंयच्यान तरी मॅसेज आहा की 39A कॅबिनेट डिसिजन घेवन रोल बॅक करचें हें जर तुमकां खबर आहा जाल्यार तें करपाक फायदो आहा म्हाका जाल्यार दिसता कितें इतले वर्सां आमी आतां बोवाळ मारीत आहा कोर्टान कांय जावपाचें ना. कांय जावंक ना आतां जर तुमकां एक प्रायर नोटीस आहा की हें जावपाचें आहा म्हणून जाल्यार तुमी करून ते फायदो आहा नाजाल्यार कोणाक सपनां पडपाचीं सांग मरे तुमकां सांगलां आसतलें हें केवं आनी मागीर तें करता म्हणून अशें बी आहा जाल्यार ओके आहा आय हॅव नॉलेज आय हॅव नो कनेक्शन टू द हायर अप थँक्यू